ड्रग्स गावता सो तेजेर तुमचें आतां कितें आसा? कोलवाले जेलीन ड्रग्स गावता काय कितें गावता ते टील दे डोंट डू केमिकल एनालायसीस ऑफ दॅट आय कॅनॉट कमेंट दॅट इट इज ड्रग्स बट इफ देर इज ड्रग्स कोण तरी भितर सप्लाय करता जाल्यार ते इमिडिएटली फाटल्या दिसांनी धरले अशें न्हू की धरिना आतां तेजेर एनालायसीस जातले म्हणजे ते वील चॅक वेदर दे आर रियल ड्रग्स ऑर वॉट इट इज. ऑपोजिशन लिडर आहा पळय तेणी एक हें केलां की पॉलिटिकल आनी इनमेट्स भितरले आहा तेजे नॅक्सस आहा म्हणून. नॅक्सस आसूंकूच शकना. आतां कोण कितें करता पयशा खातीर करता आसतलो कोण कितें करता तो भितर व्हरपाचे मनीस सो तांकां धरपाची गरज आहा तेंचेर FIR करपाची गरज आहा तांकां भितर उडोवपाची गरज आहा आनी एकदां भितर पडले काय ते आनी केन्नाच करचे ना. एक मॅसेज पास जावपाक जाय की इफ यू डू दीस यू वील बी अरेस्टेड यू वील गो बिहायंड बार्स there will be a case going on you for 2-3 years and you will get sentence. म्हणजे तू भितर पडटलो जेलीन परत तेच कोलवाले जेलीन आसतलो. पयलीं कोण आहलो PSI आहलो पयलीं कोण आहलो सेंट्री आहलो म्हणजे हवालदार आहलो कॉन्स्टेबल आहलो IRBचो पुलीस आहलो पूण आतां कोण जाला आतां जेल इनमेट जाला. अशी मॅसेज सारकी स्ट्रॉंगली वचपाक जाय आनी त्या खातीर ह्या दिसांनी जे ड्रग केसी धरल्या थिंगा drug related cases which are yet to be examined. So if it is drugs then they will go in the jail. They will go in the jail, I am telling you. मायकल बाब तुम्ही पहिले आरोप केला आमच्याकडे पुरावे आसा म्हणजे ड्रग्स ते आधी हाडले तांकां अरेस्ट केले ना. आधी आमी हे सांगलेले जे आमी बरोवन दिल्ले अरेस्ट केले भितर गेले भितर 3-3 वर्सां रावन सुटोन परत येयले आतां जर तर परत स्टार्ट करीत जाल्यार आमी रिटर्न लेटर परत दितले. आतां आहा तुमचे कडेन बीन पडते पुरावे अशें कितें? तशें कांयच ना. आतां काय ना कलंगूटान आतां आसा मात कलंगूटाचे म्हाका दिसता ते मोठ्या प्रमाणात जे आधी जाताले ते आमचे तशें ना आतां थोडे दुसरे आयडीन आहा जाल्यार ते चॅक करचे पडटले आनी एंटी नार्कोटीक सेल शूड डू अ बेटर जॉब दॅन वॉट दे आर डुईंग एट द मोमेंट. म्हणजे तेणे आनीक वाडोवपाची गरज आहा स्पेशली इन द कोस्टल बेल्ट अँड स्पेशली इन सम ऑफ द विलेजीस वेर यूथ गेट्स अट्रॅक्टेड टू दीस सो कॉल्ड substance of drugs. So youth should not get means तांकां जो तर अशें कोण पुश करता ड्रग्स म्हणजे विलेजींनी तांकां दवरपाची गरज आहा जे कोण पुश करता तांकां. मसाज पार्लर ते आमी दिले न्हू ऑलरेडी. ओके मसाज पार्लराचे दिल्ले आहा आनी ते 100% बॉन्ड जातले. ऑलरेडी आमकां 2 लेटरां येयली डिपार्टमेंटाची हेल्थाची फॉर टू सिलींग ऑफ सच इलिगल पार्लर्स हू आर नॉट हॅविंग लायसन्स. मायकल हांव तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.